करपाचो. मनोज, तुम्ही एक इंटरव्यू दिले तुम्ही विथ रिस्पेक्ट टू अलायन्स विथ गोवा फॉरवर्ड, मातशें आमकां डिटेल्स सांगा. व्हॉट इज युअर पर्स्पेक्टिव्ह? पळय, काल हांवें 2 इंटरव्यू दिला हांवें कालूच, आनी तेतून आमी क्लियर कट सांगला की जे अलायन्स आसा आतां गोवा फॉरवर्डा वांगडा पयर आमची जेन्ना आमी प्रोटेस्टाक गेले मोपाचे, आतां तुमी पळोवपाक शकता की आमी एक प्रोटेस्टाक गेले थंय एक दीस फूल आमी कंटिन्युअस ते टॅक्सीकारा वांगडा रावले, सीएमा कडेन गेले, सीएमाचेर प्रेशर घातलो आमी, ते भुरगे घेवन जेन्ना भितर गेले आमी तेंच्या वांगडा रावले, आनी काल तो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जालो. म्हणजे जो विजयानी हांवें जेन्ना तो प्रोटेस्ट लीड केलो, आमी सीएमा कडेन गेले, सीएमाचेर 100% थंय प्रेशर पडला आसतलो, कित्याक जेन्ना 2 फोर्स वांगडा येता आनी जे गोंयकारांचे विशय घेवन जेन्ना थंयसर जेन्ना वांगडा गेल्ले, टॅक्सीकारांचो एक कॉमन विशय घेवन जेन्ना सगळे पॉलिटिकल डिफरन्सीस आनी बाकीचे आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस सगळे सायडीक दवरून जेन्ना आमी गेल्ले आनी गोंयकाराक लागून गेल्ले, तेन्ना सीएमाचेर निश्चित थंय प्रेशर पडलो आनी काल तो विशय सॉल्व जालो. काल त्या लोकांक आमचो डिमांड आसलो की तांकां काउंटर दिवपाचो म्हणून, आनी ब्लू कॅब टॅक्सीन जे तेंचे हे आसले तांकां रजिस्ट्रेशन लोकल टॅक्सीकारांक ते ओपन करचे, ते पयले दीस जाले आनी काल तो जालो. ते जाल्या उपरांत काल जे दोनूय पेडण्याचे एमएलए आसा, तो टायट फिटींग शर्ट आनी दुसरो लँड डीलर, हे दोगूय जाण थंय वचोन तेंच्यांनी थंय फोटो एज युज्युअल एवरी टायम जशे फोटो मारता तसो तेंच्यांनी थंय वचोन फोटोशूट केलो. आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना फोटोशूट केलो म्हणून, पूण लोकांचो आमच्या टॅक्सीकार भावांचो थंय प्रश्न सॉल्व जालो. ही आमच्या खातीर एक ती विक्ट्री आसा, आनी जी स्टार्टूच एक विक्ट्रीन जाला जाल्यार फुडें आमी चिंतता कितें तरी पॉझिटिव्ह जातलें म्हणून. आनी जे अलायन्साची गजाल आसा, आमची जशें आमी सांगलां आमची सीईसी बॉडी आसा, आमची सीईसी कमिटी आसा, आमची इलेक्शन कमिटी आसा, आमचे नॉर्थ गोवा साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीज आसा, आमचे डिफरंट विंग्स आसा, हे सगळ्यांक घेवन आमी मिटींग घेतले. हे जे लेटस्ट डेव्हलपमेंट जाला, कित्याक ते नंतर तो त्या दिसा पासून आयज पर्यंत हांव काय विजयाक मेळोंक ना, आमी काय हेचेर डिस्कशन करूंक ना. पूण ते डिस्कशन कित्याक करूंक ना, हांव ताका कित्याक मेळोंक ना, कित्याक फर्स्ट माझी ड्युटी जाता एज अ प्रेसिडेंट आमच्या टिमी कडेन उलोवपाक, आमचे जे रेव्होल्युशनरी कमिटी आसा तेंच्या कडेन उलोवपाक, तेंचे मिटींग जाल्या उपरांत आमी डिसायड करतले की फुडें कशें वचपाचें, कितें प्रपोजल दवरपाचें, कॉमन मिनिमम प्रोग्रामांत कसले पॉयंट घालपाचे. आतां आमचे बेजीक पॉयंट आहा ते पोगो आसतले, लँड प्रोटेक्शन आसतले, म्हादय आसतले, स्लम्स आसतले, इलिगल वोटिंग कार्ड आसतले, हे तर कॉमन आसात आमचे. पूण आनी कितें घालतले आनी ते खंयच्या तरेन आमी घालतले, तेचे ड्राफ्टींग कशें आसतलें, आमी कशें प्रेझेंट करतले, ह्या सगळ्याचेर आमचे विचार जातलो. कित्याक वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, गोंयची सगळ्यान व्हडली रिजनल पार्टी आसा, आनी आमचे ते रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमी खंयसर कॉम्प्रोमायज ना करताना गोंयकारांच्या हक्काक लागून झगडपाक जाय. कित्याक आमी जर झगडना जाल्यार कोणूच झगडपाचो ना, सगळे मायग्रंटांच्या वोटा फाटल्यान वयतले. सो फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच अशी आहा जी डायरेक्ट गोंयकारांक लागून एग्रेसिव्हली उलयता, एग्रेसिव्हली स्टँड घेता, एग्रेसिव्हली मायग्रंटांच्या वस्तेंचेर, इलिगल वोटिंग कार्डाचेर, त्यांच्या इलिगल धंद्यांचेर, स्क्रॅप यार्डांचेर डायरेक्ट उलोवन तेचेर एक्शन करता, असेंब्लीनी उलयता. सो आमी हे डिसिजन फुडें घेतले. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट गोवा फॉरवर्ड. आमी लोकसभेकूय सांगलेले हे 3 पॉयंट जर ते मानता, म्हादय मागीर लँड प्रोटेक्शन आनी पोगो, हे जर मानता जाल्यार आमी अलायन्सान वयता म्हणून. पूण तेन्ना तेंच्यांनी आमकां लायटली घेतले. बट दीस इज नॉट लोकसभा इलेक्शन. ह्या इलेक्शनान असेंब्ली इलेक्शनाक आमचे 10% वोट शेअर आसा, आमचो एक एमएलए आसा, आनी वी आर आफ्टर बीजेपी एंड काँग्रेस आमी 3rd लार्जस्ट पार्टी आसा गोंयची. सो आमकां कोणूच लायटली घेवपाक शकना. सो आमचो डिमांड सिंपल आसा. जे डिमांड आमी काँग्रेसी फुड्यांनी दवरतले, आम आदमी पार्टी फुड्यांनी दवरतले, गोवा फॉरवर्डा कडेन ऑलरेडी आमचे टॉक्स चालू जाल्ले आसा. बट ऑफिशियल तेंच्या कडेन दिवप, ऑफिशियल तेंच्या कडेन उलोवप आनी ऑफिशियल तेंकां प्रेझेंट करप, हें काम आमचें उरलां. ते आफ्टर सीईसी मिटींग आनी बाकीच्या कडल्यान जातले. सो वी आर ओपन फॉर अलायन्स, बट ते कंडिशनल अलायन्स गोंयच्या हिताक लागून. आमी खंयसरूच गोंयकारांक परते सांगता, आमी खंयसरूच आमची आयडियोलॉजी, आमची पॉलिसी कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. जर कॉम्प्रोमायज करपाचें आमकां आसलें जाल्यार आमी केन्नाच करपाचें. फक्त आतां बीजेपी इतली फालतू पॉलिटिक्स करपाक लागले, इतली 3rd क्लास पॉलिटिक्स करपाक लागले. पुलीस यूज करता, गव्हर्नमेंट मशिनरीज यूज करता, ईडी यूज करता. आमचेर ईडी जाय ते आमकां फरक पडना. पूण जेन्ना तूं पुलीस यूज करता स्पेशली, तेन्ना आमच्या इनोसंट भुरग्यांचेर जे गांवांक लागून झगडटा तेंचेर तुमी केसीस घालता, FIR घालता. आयज जे चल्लां हें जर स्टॉप करतले जाल्यार आमकां दिसलें की ह्या अलायन्सा वांगडा आमी उलोवचें, तेंकां एका पेजीर हाडचें. आनी मेन म्हणल्यार पोगो बील फुडल्या असेंब्लीन पास करून घेवचें. जो मेरेन पोगो बील जायना तो मेरेन जावपाचें. बीजेपी ते कशेंच पास करपाचें ना. पूण जर दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक दिसता की गोंयकारांचेर अत्याचार जाता, गोंयकारांक रायट मेळपाक जाय, गोंयान गोंयकार उरपाक जाय, जाल्यार म्हाका दिसता तेंकां ह्या गजालीचेर प्रॉब्लेम आसपाक जायना. सो आमचे टॉक्स
कमिंग डेजान चालू जातले आनी तेजेर आमी तुमकां टायम टू टायम अपडेट करीत रावतले. ओके, म्हणून तू पयलीं विजया फुटींग आनी हे तेजेर सगळे गोंय फाल्यां गोंय म्हाका कितें म्हणटालो आमी म्हणटाले, पण आतां असो प्रश्न येयला की आमी जर आमचो इगो घेवन बसले जाल्यार गोंय खंय तरी बीजेपीच्या हातीनूच उरतलें फुडलीं 10 वर्सां आनी कोणूच हांगा सरकार करूंक पावचो ना आनी आमच्या गोंयान गोंय उरपाचें ना. सो एज अ पॉलिटिकल पार्टीचे तो प्रेसिडेंट आसा, हांवूय प्रेसिडेंट, आमच्या दोगांची इगो सायडीक दवरून गोंयाच्या बेनिफिटाक लागून जर कितें जाता, फॉर एक्झाम्पल तुमी पळयलें टॅक्सीकारांचो एका दिसाच्या प्रोटेस्टांचो इश्यू इतली वर्सां सॉल्व जावंक नासलो, 3 वर्सां ते झगडटाले, पूण एक आमी थंय एंट्री मारली, एक थंय कॉमन प्रोटेस्ट, आमी कॉमन प्रोटेस्टाक थंय उबे रावले आनी तो 3 दिसां भितर इश्यू सॉल्व जालो. विदिन 3 डेज जर ही पावर आमची आसा आनी जर ही फुडें जर गोंयकारांक बेनिफीट जातल्यार निश्चित त्याचो बेनिफीट आमी घेतले, त्याचो बेनिफीट आमी गोंयकारांक दितले. जर आमी आमचो इगो धरून रावले आनी आमी त्याच हितून जर स्टेटमेंट एडवांट रावले की ना हांव एकटो रावतलो, तूं एकटो वयतलो, तूं हो तो जर करून रावले जाल्यार गोंयकार उरपाचे ना. हें आमकां आतां जाणीव जाल्ली आसा, कित्याक बीजेपी नेक्स्ट लेवल डिफरंट लेवल पॉलिटिक्स स्टार्ट केल्ली आसा. ती पॉलिटिक्स जर टॅकल करतले जाल्यार खंय ना खंय तरी एक युनिटी जावपाक जाय, एक फोर्स जावपाक जाय. ना म्हणजे हे जर पळय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आसा पळय तो आमकां सगळ्यांक बसून डिझायन करचो पडटलो. तो आतां आमी पोगो बील जेन्ना आमी म्हणटा 1961 सीएमानूय ते असेंब्लीन मानले की 1961 इज द कट ऑफ डेट जी बाकीच्या कडेन आसा, लायक कोड ऑफ कमदादान आसा, इन्कम टॅक्सान आसा, नोटरीज एक्टान आसा, प्रत्येक गजाली कडेन ती बरयल्ली आसा आनी ती सीएमान वाचली. इवन हावसिंग बोर्डाच्या पासून दोन जे पॉयंट आसा टॉप 2 पॉयंट्स एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया भितर हावसिंग बोर्डाचे हेतून पासून पोगो बरयला. सो जेन्ना सीएम एक्सेप्ट करता की पोगो इज डिफायन्ड, जाल्यार म्हाका दिसना खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक हितून प्रॉब्लेम आसपाक जाय. एक जालो पोगोचो विशय. दुसरो विशय आमचो जो इम्पॉर्टंट विशय आरजी सदांच घेता तो म्हटल्यार जमनीचो विशय. आमचे जमनी आमकां उरपाक जाय, आमचे जागे आमकां उरपाक जाय. आतां दुसरे पॉलिटिकल पार्टींचेर आसतले की ह्या जाग्याच्या विशयाचेर तेंचो स्टँड कितें आसतलो. तेंकां रियल इस्टेट फुडें व्हरपाक जाय काय तेंकां गोंयकारां वांगडा रावपाक जाय. तेंकां पयलींचे तेंच्यान जे चुकी केला ते फाटीं दवरून कितें तरी करेक्शन करपाक जाय काय तेच कंटिन्यू करपाक जाय, हें तेंचेर आसतलें. बट आमी आमचो स्टँड ह्या 3 हेंचेर सारको क्लियर आसा. वी आर अगेन्स्ट बस्तीज, वी आर अगेन्स्ट इल्लीगल मायग्रंट वोटिंग कार्ड्स, वी आर अगेन्स्ट लँड कन्वर्जन, वी आर अगेन्स्ट दिल्लीकार जे येवन जागे हे करतात, अडप करतात, आनी वी आर फॉर पोगो. सो हे आमचे आसा, हे डिमांड घेवन आमी वयतले. आनीकूय कितें आहा तें आमी डिस्कस करून फुडें दवरतले. बट आमच्या सायडीच्यान जर हो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जर जाग्यार बसना जाल्यार आमी सांगता अलायन्स जावपाचें ना. बट आतां तरी आमकां दिसता की ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक आतां जाग येयल्ली आसा, तेंकांय कळयलें की जे मायग्रंटांक लागून ते इतली वर्सां मायग्रंट वोट बँक जे काँग्रेसीन करून दवरलेली आहे तीच मायग्रंट वोट बँक बीजेपी घेता. आयज तीच बीजेपी वोट बँक घेवन तेंकां म्हाजें घर करून तेंची घरां रेग्युलरायज करता, तेंकां वोटिंग कार्डां करता. जे मनीस काँग्रेसीन तेन्ना हाडलेले जुवारी नगराचेर सांकवाळे हांगा थंय तेंकांच आयज बीजेपी सरपंच करता. आयज तेंच्याच मनशाक आयज बीजेपी ग्राउंड बांदपाक दिता. हें सगळें काँग्रेसीक आनी बाकी सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक कळलें आहा. जेंका कळोंक ना तो भायर पडटलो, जेका कळा तो ह्या गोंयकारां वांगडा उरतलो आनी गोंयकार तेका मतदान. आवयची शपथ घेतलेली बीन ते आवयची शपथ हांवें घेतलेली की हांव तेंच्या वांगडा वचपाचो ना म्हणून. बट आतां असो सिच्युएशन आसा की हांव म्हाका लागून, म्हाज्या इगोक लागून, म्हाज्या शपथीक लागून हांव तेच घेवन रावपाचो काय गोंयाक लागून हांवें आमच्या भुरग्यांकडे टिमी कडेन उलोवन कितें तरी नेक्स्ट स्टेप घेवपाचो, हो तितलोच इम्पॉर्टंट विशय. हांवें जर म्हाजेच चिंतून रावलो आनी दुसऱ्या वाटेन जर बीजेपी गोंय काबार करीत रावता आनी हांव म्हाज्या हेचेर हांवें शपथ घेतला म्हणून हांव तसोच रावतलो आनी बाकीच्या भुरग्यांक सगळ्यांक जर म्हणटा की बाबा तुमी त्याच हेचेर रावचे जाल्यार ते म्हाका तरी पडना. एज अ प्रेसिडंट कितें डिस्कशन आहा ते फुडल्या आमच्या मिटिंगेक जातले. ते मिटींग जाल्या उपरांत आमी डिस्कस करतले बाबा जेन्ना गोवा फर्स्ट म्हणटा आमी, गोंय फर्स्ट म्हणटा, गोंय म्हाजें गोंय म्हणटा, जसो हो म्हाजें घर म्हणटा सीएम तसो म्हाजें गोंय जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाका फाटीं दवरून गोंयचें हीत आमकां फुडें दवरपाक जाय. कित्याक हेच्या पयलीं तुमी जाणा आमी काँग्रेसीक ब्लेम केल्ले आसा, विजयाक ब्लेम केल्ले आसा, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक तेंच्यान ते मिस्टेक केल्ल्या. पूण ते जर रेक्टिफाय करता, ते जर आमच्या पॉलिसीन जर आमी जे सांगतात आनी तेजेर जर ते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, फाल्यां आमी म्हणना की कट ऑफ डेट 1961 आसतली, फाल्यां जर सगळे मेळोन जर एक डेट थारयता आनी ती जर गोंयकारांक पडटा आनी सगळे जर युनिटी एक फोर्सान बीजेपी जर भायर पडटा जाल्यार वेल एंड गुड, गोंयकारांक ते जाय. आनी कितलेशे आमी सुद्दां जेन्ना इंडिपेंडंट प्रोटेस्ट करताले तेन्ना आमकां मिडिया कडल्यान सुद्दां प्रश्न येताले की आमी इंडिपेंडंट कित्याक करता, आमी इंडिपेंडंट कित्याक वयता. आमकां खुबशे क्वेश्चन जाले. मागीर मिडियाचेर येताले ग्रील केलो, हें केलें तें केलें. आतां म्हाका दिसता आतां मिडिया हॅपी आसपाक जाय, सगळे लोकूय हॅपी आसपाक जाय.